पहिल्या पावण्यात लोकसभा आणि काय विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यात. बेस्तारा 18 राज्यां आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश मेळून 91 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जालें. आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, ओडिशान विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यात. सांजे उसरा मेरेन आयिल्ल्या आंकड्या प्रमाण मतदान जालां ते अशें: आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालया, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि लक्षद्वीप. दुसऱ्या पावण्याची वेंचणूक 18 एप्रिलाक जातली. तातूंत 13 राज्यांतल्या 97 लोकसभा मतदारसंघांचो आस्पाव जाता. एकूण पावण्यांनी लोकसभेची वेंचणूक जाता. एकूण 7 पावण्यांनी लोकसभेची वेंचणूक जाता. गोंयची तिसऱ्या पावण्यार रिझल्ट 23 मायाक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.